2 Raja, chapter 23. समूत दोबाज्यान वाचतात आणि कोरार नवसोरतात. उपरांत राजान जुडाच्या आणि जेरुजल्याच्या सगळ्या जाणट्यांक आपणाशी एकठांय केले आणि जुडाच्या जाणट्यांक आणि जेरुजल्यांत रावतल्या समेस्तांक, यादनिकांक, प्रवाद्यांक आणि ल्हान तशें उंच कुलयेच्या सगळ्या लोकांक घेवन तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत मेळ्ळल्या कोराराच्या पुस्तकार बरयलोलें तितलेंय पोरजेक आयकूंक येता तशें ताणें वाचलें. राजा खांब्याशी उबो रावलो आनी सर्वेस्पराचो पाटलाव करूंक आनी सगळ्या काळजान आनी मनान ताच्यो आज्ञा, कायदे आनी नेम पाळूंक आनी कोराराच्या पुस्तकांत बरयलोलीं आसलीं तीं उतरां वेव्हारांत घालूंक सर्वेस्परा उजीर ताणें एक कोरार केलो. सगळे पोरजेन हो कोरार मांडून घेतलो. जुडांत धर्मीक नवसोरणी. बाल, आशेरा आनी मोलबा सकल आसलोल्या दोलबारां खातीर केलोल्यो सगळ्यो वस्तू काडून उडोवंक राजान हिल्कियाक आनी ताच्या उपरांत येतल्या दुसऱ्या यादनिकाक आनी पालोकांक फर्मायलें. ताणें तीं जेरुजल्या भायर किद्रोन शेतांत उलपायलीं आनी ताचो गोबोर बेथेलांत व्हेलो. जुडाच्या नोगरांत आनी जेरुजल्याच्या शेजाऱ्या वाठारांनी जांकां उंच पुजे स्थानाचेर येवन भेटोवंक जुडाच्या राजान नेमलोले त्या बनावत यादनिकांक ताणें जिवेशी मारून उडयले. तेच परी जे बालाक, सुर्याक, चंद्राक आनी सर्गींच्या आख्ख्या दोलबारांक आनी नखेत्रां पुंजांक येवन भेटयताले तांकांय जिवेशी मारले. आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत थावन ताणें पुजे खांबो किद्रोन वालांत जेरुजल्या भायर व्हेलो आनी किद्रोन वालांत ताणें तो लासून गोबोर केलो आनी सामान्या पुरपा जाग्यार तो गोबोर शेवटून मारलो. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत दादल्यांचें शिंडुलकें घर आसलें तें ताणें मोडलें आनी थंयच बायलो आशेरा खातीर ओल्यो विणटाल्यो. ताणें जुडाच्या नोगरांतल्या सगळ्या यादनिकांक हाडले आनी जेबा थावन बेरशिबा मेरेन आसलोल्या उंच पुजे स्थानांत जंय यादनीक येवन भेटयताले तीं तांणी भोश्टायलीं. शारांत भितर सोदतना दावे वाटेन आसलोल्या राजपालाच्या शारांत जोशुआच्या दारवंट्याशी उबो आसलोलो उंच जाग्याचो दारवंटो ताणें मोडून उडयलो. तरी पूण उंच पुजे स्थानाचे यादनीक जेरुजल्यांत सर्वेस्पराचे वेदीची सेवा करिनासले पूण ते आपल्या यादनीक भावां बरोबर खोमीर घालूंक नासलोलो उंडो खाताले. कोणेच आपल्या पुताचो वो धुवेचो मोलेकाच्या उज्यांत योद्न करिना जावंक ताणें बेन हिनोन वालांत आसलोली तोफेत भोश्टायली. जुडाच्या राजांनी सुर्याक समोरपिलोल्या घोड्यांचो सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या प्रवेश दारा लागीं नाथम मेलेक ह्या अधिकाऱ्याच्या रावपा कुडा लागीं ताणें नास केलो आनी ताणें सुर्याचो घोडेस्वर लासून उडयलो. जुडाच्या राजांनी पाटोसाचेर बांदलोल्यो वेदी आनी ज्यो मानसेन सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दोनूय आंगणांत बांदलोल्यो त्यो राजान मोडून उडयल्यो आनी थंयच तांचे कुडके केले आनी ताची खोडी किरोन वालांत शेवटून मारली. इस्रायलाचो राजा सोलोमन जेरुजल्याक फुडो करून आसलोल्या जैतुनाच्या दोंगराचे दखिणेक सिदोनाचे देवी आस्तार्तेक, मोआबितकारांच्या देवाक मोशाक आनी आमोनीतकारांच्या देवा मिल्कोमाक मान दिवंक उंच पुजे स्थानां बांदलोलीं तीं राजान भोश्टावन उडयलीं. ताणें पवित्र खांबे मोडून उडयले, पवित्र दांडे कातरले आनी त्या जाग्यार मनशांचीं हाडां भरलीं.
आदले उत्तरेचे राजवटकेक नवसणी पाटलायतात. बेथेलांत आसलोली वेदी इस्रायलाक पातक करूंक लायलोल्या नेबाताच्या पुता जेरोबोआमान बांदलोलें उंच पुजेस्थान ही दोनूय ताणें मोडून उडयलीं आनी तांचे फातर फोडून पिटो केलो. पवित्र दांडो ताणें लासून उडयलो. जोसियान सरभोंवती नदर मारली तेन्ना दोंगराचे देगेर ताणें समाधी पळयल्यो. ताणें वचून त्या समाधींतलीं हाडां हाडलीं आनी तीं वेदीचेर लासलीं. पोरी ताणें जेरोबोआम एका परबेच्या दिसा वेदीशी उबो आसतना देवाच्या मनशान परगट केलोलें तें सर्वेस्पराचें उतर खरें जावंक ती ताणें बश्टायली. जोसियान सरभोंवती नदर मारली आनी ज्या देवाच्या मनशान ताका ह्यो वस्तू सांगलोल्यो ताचो तोंबू ताका दिश्टी पडलो. ताणें विचारलें, हांव पळयतां ती यादस्ती कोणाची? नगरांतल्या लोकांनी जबाब दिलो, जुडांत हांव देवाचो मनीस आयलोलो आनी तुवें वेदीक केलां तें ताणें आदीं फुडेंच सांगलोलें ताचो तोंबू तो. ताका विसव घेवन दी, राजान म्हणलें, आनी ताची आडां कोणेच हालोवं न्हय. म्हणटूच ताच्या आडांक तशें समारिया थावन आयलोल्या प्रवादियाची आडां तशींच सांडलीं. इस्रायलाच्या राजांनी सर्वेस्पराचो राग तिडोवंक समारियाच्या नगरांतल्या उंच जाग्यार पवित्र स्थानां बांदलोलीं तीं जोशियान मोडून उडयलीं. बेथेलांत केलोलें तेच परी ह्याय जाग्यांक ताणें केलें. उंच पुजेस्थाना जाग्यार आसलोल्या सगल्या यादनिकांक ताणें वेदीचेर जिवेशी मारले आनी त्या वेदींचेर ताणें मनशांचीं हाडां लासलीं. मागीर तो जेरुजल्यांत पत्तलो. पास्क राजान सगल्या लोकांक हो हुकूम दिलो. कोराराच्या पुस्तकांत बरयलोलें आसा ते प्रमाणें सर्वेस्परा तुमच्या देवाक एक पास्कांची परब समारंभतात. असली पास्कांची परब जावं इस्रायलितांचेर अधिकार चलयतल्या फुडारी काळार वा इस्रायलाच्या राजा आनी जुडाच्या राजांच्या आख्ख्या काळार समारंभूंक ना तसली करूंक जाय. जोसिया राजाच्या 18व्या वर्सांत जेरुजल्यांत सर्वेस्पराच्या मानाक व्हडांतली व्हड पास्कांची परब समारंभली. धर्मीक नवसणे विशीं निमाणी उतरां. त्या भायर यादनीक हिल्कियाक सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सांपडलेल्या समृद्धीच्या पुस्तकांतलीं उतरां खरीं जावंक जोसियान जुडा आनी जेरुजल्यांतल्या देसांत हाडलेल्यो सगल्यो मुर्त्यो आनी हेर वस्तूंचो नाश केलो. सगळ्या आपल्या काळजांत, सगळ्या आपल्या ओतम्यान, सगळ्या आपल्या बळान मोइजेसाचे समृद्धी प्रमाणें एकदम निश्ठेन सर्वेस्पराशी पत्तलोलो कोणूच राजा ना, न्हय म्हूण ताचे परी कोणूच राजा उत्पन्न जावंक ना. तरी मानासेच्या तिडोक हाडपी कोरण्या वरवीं जुडाचेर पेटलोलो सर्वेस्पराचो व्हड राग निवूंक ना. सर्वेस्परान म्हणलें, जसो इस्रायलाक हांवें नेट्टान धुकलून घातला तेच परी हांव जुडाकूय नेट्टान धुकलून घालतलों. हांव जेरुजल्याक भायरायतलों हें शार जें हांवें वेंचून काडलोलें आनी मंदीर जाचे विशीं हांवें म्हणलोलें, म्हजें नांव थंय उरतलें. जोसियाचे राजवटकेचो शेवट. जोसियाचो उरलोलो इतिहास, ताचे आख्खे कारकिर्दीची खबर जुडाच्या राजांच्या पुस्तकांचेर बरयलोली आसा न्हय. ताच्या काळार इजिप्ताचो राजा फाराव नेको युफ्रेतीस नदीशी आसिरियेच्या राजाक मेळूंक गेलो आनी जोसिया राजा ताचे आड झुजूंक गेलो. पूण पयल्याच बेटेंत नेको ताका मेजिद्दो हांगासर जिवेशी मारलो. ताच्या सेवकांनी मेजिद्दो थावन ताची कूड घोडेस्वराचेर घालून व्हेली. तांणी ताका जेरुजल्यांत हाडलो आनी ताच्या स्वताच्या तोंबून ताका पुरलो. मागीर देसाच्या लोकान जोसियाच्या पुता जेहोआहाजाक मारलो
आनी ताच्या बापायच्या जाग्यार ताका राजा केलो. डी. जेरुजाल्याचें निसणटण. जुडान जेहोयाहाजाची राजवटकी. 609. राजवटकी चलोवंक लागलो तेन्ना जेहोयाहाजाक 23 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुजाल्याक 3 म्हयने राजवटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव हामुताल आनी ती लिबनांतल्या जेरेमियासाची धूव. ताच्या पुर्वजांनी केलें तशें ताणें सर्वेस्पराक कंटालो हाडटा तें केलें. ताणें जेरुजाल्यांत राजवटकी आनीक चलयना जावंक फाराव नेकोन ताका हामाताच्या रुबलांत सांकल्यांनी बांदून दवरलो आनी देसाचेर रुपयाचे 100 तालेंत आनी भांगाराचे 10 तालेंत कर लागू केलो. मागीर फाराव नेकोन जोसियाच्या पुता एलियाकिमाक ताच्या बापाय जोसियाच्या जाग्यार राजा केलो आनी ताचें नांव जेहोयाकीम म्हूण बदल्लें. ताणें जेहोयाहाजाक इजिप्ताक व्हेलो जंय तो मेलो. जेहोयाकिमान रुपें आनी भांगार फारावक फारीक केलें, पूण त्या पयलीं तें एकठांय करूंक देसाच्या लोकांचेर कर बसयलो. फाराव नेकोक रुपें आनी भांगार फारीक करचे खातीर ताणें दर एकल्याचे जोडी प्रमाणे कर बसयलो. जुडांत जेहोयाकिमाची राजवटकी. 609 to 598. राजवटकी चलोवंक लागलो तेन्ना जेहोयाकिमाक 25 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुजाल्याक 11 वर्सां राजवटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव जेबिदा आनी ती रुमाच्या पेडियाची धूव. ताच्या पुर्वजांनी केलें तशेंच ताणें सर्वेस्पराक कंटालो हाडटा तें केलें. देवाचें उतोरें.